फुडल्या सिजनात गोंयांतल्यो मायनी चालू जाल्या उपरांत सगळ्या ट्रकवाल्यांक कोत्राद आनी काम सारके वांटून वतले अशें उतर सांखळेचो आमदार प्रमोद सावंतान सोमारा ट्रकवाल्यांक दिलें। GL कडेन नोंद जाल्ल्या सगळ्या ट्रकवाल्यांक मायनीचेर काम मेळटलें आनी ट्रिपीचो बरो रेट दिवपाचो यत्न सरकार करतलो अशें सावंतान खण खात्याच्या अधिकाऱ्या कडेन चर्चा केल्या उपरांत मिडियाक उलोवन दाखयलें। मिनाची येरादारी करूंक सोदपी ट्रकांनी गोंय इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशना लागीं नोंदणी करची असो आदेश सरकारान दिल्ल्यान आपणाक काम मेळटले काय ना असो प्रस्न ट्रक धन्यांक पडला। ह्या ट्रक धन्यांच्या एका शिष्टमंडळान सोमारा खण खात्याच्या अधिकाऱ्यांक मेळून हो प्रस्न तांचे मुखार मांडलो। ट्रक आपल्याक काम मेळटले काय ना म्हणजे आतांचे घडीके थोडेशे कन्फ्युजन जाल्ले आसा, बट एक सांगता म्हणजे गव्हर्मेंटाच्या वतीन जेका फाल्यां ऑक्टोबरांतल्यान मायन सुरू जाल्या उपरांत जेका ट्रकाक काम करपाक जाय त्यांनी गव्हर्मेंटान आपलो जे ट्रक रजिस्ट्रेशन येता म्हणटा थोडोसो ताका एक्सटेंशन दितले हें सांगलें आसा। जेका मायनिंगान काम करपाक जाय ताका सगळ्यांक काम मेळटलें। जेणी GL कडेन रजिस्टर्ड केलां ताका सगळ्यांक युनिफॉर्म काम दिवपाचो हो गव्हर्मेंटाचो प्रयत्न आसा। ट्रान्सपोर्टेशनाचो रेट हो गव्हर्मेंटूच ठरयतले, म्हणजे हेज्या पयलीं प्रत्येक मायज वायज आनी प्रत्येक कॉन्ट्रॅक्टर आनी प्रत्येक जेटी पॉयंट वायज रेट वेगळे आसतले, पण हे फावटी गोंयांत प्रत्येक म्हणजे पर टन पर किलोमिटर हो रेट युनिफॉर्म आसतलो। प्रुडंटा खातीर चेतन गवस। काणकोणा आगोंदा ढवळ खजानांतल्या बांयत परत बैल पडलो। काडटा म्हणल्यार फायर ब्रिगेडीच्या टीमीक नाका शेवट जालो। बैलाक वयर काडटा म्हणल्यार सुमार 2.5-3 वरां लागली। ह्या पयलीं 2 म्हयन्या फाटीं असोच एक बैल त्याच बांयत पडिल्लो। बांयची धड वयर मेरेन सारकी बांदून काडिल्ली ना, ताका लागून गोरवां धरून डुकरां मेरेन जनावरां बांयत पडपाचे प्रकार लोकांक नित्याचे जाल्यात। लोक म्हणटात मनीस पडचे पयलीं पंचायतीन उपाय काडचो। फायर ब्रिगेडीन ट्राय करून काढलो लायफ जवळ आता ते 8 साडे 8 पावले। आता जवळ 10-10 जाली, मग जवळ 2-2.5 वरां तेंच्यांनी ट्राय करून ताका काडलो। ही उगडी बांय आनी कितेंय घडपाक शकता। आनी हेजे पयलीं हे 2 म्हयने पयलीं एक बैल पडलो, हेज्या पेक्षा डबल हायटीचो। ही बांय एक तरी पुरोवपाक जाय, नाल्यार पंचायतीन तरी कितें एसेट्स घेवन ह्या बांयचेर कितें तरी वेवस्था करपाक जाय। वागातोर दर्यावेळ खाजगी कंपनीक 30 वर्सांच्या लिजाचेर दिवपाचो यत्न चल्ला म्हण दयानंद नार्वेकारान मुद्दो काढला। ह्या गजालीक ताणें खर हरकत घेतल्या। हे लीज रद्द करचे म्हण नार्वेकार मागता। बाकीच्या राज्यांनी मॉन्डीज थर्सडेक मतदान जालें, मात गोंयांत तारीख बदलली। गोंयचे वेंचणुकेची तारीख आयल्यान हाडून मुख्यमंत्री पर्रीकारान वेंचणुकेचें फिक्सिंग केलें असो आरोपय नार्वेकारान केलो। लोकसभा वेंचणुकेची तारीख 17 वेल्यान 12 एप्रिल करप हो वेंचणूक फिक्सिंगाचो प्रकार आसा असो आरोप दयानंद नार्वेकारान केला। हाफ ऑफ द इलेक्शन रिजल्ट गोज टू मिस्टर मनोहर पर्रीकर फॉर फिक्सिंग इलेक्शन कमिशन डेट। Secondly, what worst thing which happened was, in the name of Monty Thursday, our elections were preponed by a special letter of Election Commission of Goa to the Central Election Commission. Why prepone? Maharashtra is going in second phase in this week. So why it was not postponed? वागातोर दर्यावेळ खाजगी पार्टीक 30 वर्सांच्या लिजाचेर दिवपाक नार्वेकारान खर विरोध केला। Now we got a news that Wagator beach is being given for 32 years. Beach of more than 50,000 beach land is being given for 30 years, 32 years. Whose property is that? You can give it for 3 years because your government is there for 3 years. I have no problem. When first thing which started in Goa was during the Nalla party government, where for 20 years Yatri Niwas and all your circuit house were given. Yatri Niwas, tourist hostel. Who was the chairman? You know who was the chairman? Mr. Vishwajit Rane. प्रुडंटा खातीर देवेंद्र गांवकार। आता घेऊया एक व्यावसायिक विसर।